येवकार हा समृता खणगावकर, सुरेखपळेचे हेडलाईन्स। स्मार्ट सिटीचे 35 मधले 24 प्रकल्प झाल्यात पुराय। रस्त्याची सगळी मुखेल कामा 31 मार्चा पयली जातली पुराय। स्मार्ट सिटीचो सीईओ संजीत रॉड्रिगेसान दिली माहिती। गोयात उदरगतीच्या कामाक लागून रानां केल्यात काबार। रानवटी जनावरां पावल्यात लोकवस्तेत आणि लोक पावल्यात रानात। पारसे पेडण्या एका घराक लागलो उजो। या उज्याच्या रेवाड्यात घरातल्या सामनांचो लासून जालो गोबोर। आणि आता याचे कोंकणी खबरो विस्तारान। स्मार्ट सिटीचे 35 मधले 24 प्रकल्प पुराय जाल्यात। 31 मार्च मेरेन 9 प्रकल्प पुराय जातले। रस्त्याची सगळी मुखेल कामां 31 मार्चा पयली पुराय जातली खंय। लँडस्केपिंग, पेवमेंट, रंगकाम अशा कामांक 30 जून मेरेन वेळ लागू येता। स्मार्ट सिटीचो सीईओ संजीत रॉड्रिगेसान पत्रकार परिशदेत सांगले। पणजी ही पुरायपणान स्मार्ट सिटी करपाचेर सरकारान भर दिला। पणजेन चालू आशिल्ल्या स्मार्ट सिटींच्या कामांक लागून जायत्यो आडमेळी निर्माण जातात। स्मार्ट सिटीचो सीईओ संजीत रॉड्रिगेसान पत्रकार परिशद घेवन स्मार्ट सिटीच्या कामांचो ग्राफ दाखयलो। ते भायर ही कामां कितल्या मेरेन जाल्यात आणि कितलो वेळ लागतलो पुराय जावपाक हाचे विशीं मिडियाक सांगले। स्मार्ट सिटीज मिशन अमृत 1.0 प्रकल्प सातत्यान प्रगती करीत आसा। तातूंत रस्तो साधन सुविधा, गटार व्यवस्था आणि भौशीक सुविधांनी महत्वाची सुदारणा जाल्या। लोकांची गैरसोय उणी करताना हे प्रकल्प पुरायपणान चालीक लावपाक अधिकारी यत्न करीत आसात खंय। Just to get a finality on the dates, on what work has been completed and what work is pending, so that a perspective is made to the public at large through the press. We would like to make a small presentation to indicate works basically on roads, on pavements, sewage, which are main infrastructure works in Panji. ना तुमका मी सांगला एजन्सी हा त्या प्रमाणे आम्ही काम केलं। आता सुएज लाईन जी घाली त्यांनाच इंटरकनेक्शन घालून मेळना। आता आम्ही या वर्सा इंटरकनेक्शन केलं आणि आझाद मैदान रोड वो रोड आम्ही 31 मार्चा पर्यंत करतले। वो रोड जाऊन ना रोड जावच्या पयली खंडणी हा जायत्या एजन्सीची ती करून घेतल्या। आता प्रत्येक कॉन्ट्रॅक्टर जेन्ना खणता आम्ही रिसर्फेस करून घेतला तो रोड आणि हो रोड परत खणपाक जाय म्हणून तो पातळसो रिसर्फेस करून घेतला। आम्ही टीमी केल्या। पीडब्ल्यूडी सुएची एक टीम आसा, पीडब्ल्यूडी वॉटर सप्लायची एक टीम आसा आणि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची एक टीम आसा। अजाणा हे सर्विसीस डॅमेज जाता। तुम्ही पहिल्या सर्विसीस कशे तरेन पणजे गटरांनी घाल्ल्यो आसा त्यो आणि कशे तरेन रोडार आसा त्यो हाडपाक भायर हाडपाक हांव म्हणना सर्विसीस आमचे कडेन पायपा फुटल्या आणि केबल तुटल्या हे जाला। आमचो रिस्पॉन्स टाइम जो आसा रेक्टिफाय करपाक हो लोकांक मान्य ना जायत, पूण आमचो रिपेर एंड रिस्पॉन्स आसा। In Santines, the Tadmad work which is going on is sewage. So once we activate this new sewage, I think it will stop. But there is no new chamber which is connected to sewage. We have not connected any new chamber. It is an existing chamber. Interconnection will happen and the new line will be commissioned. गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, गौतमी गावकार आणि ओमकार देशप्रभू। गोयात उदरगतीच्या कामाक लागून रानां काबार केल्यात आणि आता रानवटी जनावरां लोकवस्तेत पावल्यात। गवारेडे, धवळी आणि पेडण्या रस्त्यार भोंवतात। पळयात पुराय बातमी। ढवळी दिसा उजवाड्यार गवारेडे रस्त्यार भोंवतात। लोकांक भय पडला। आयकयात ढवळीकारांक। काल हांगा ह्या एरियेन आमच्या ढवळे म्हणटा ते एक गवारेडो स्पॉट जालो। बरोच तेंप जालो ते ह्या एरियेन वावूर आसा
आणि काल भर दनपारां मेन रोडा वयल्यान सगळ्यांनी तो व्हिडिओ पळयलो. सो आमी पंचायतीकूय कळयलां आणि कन्सर्न डिपार्टमेंटाकूय कळयलां. पंचायतीन आमकां सांगलां की त्यांनी नेसेसिटी एक्शन आसा ती घेवपाक लागून फॉरेस्टाक कळयता म्हणून सांगलां. सो म्हाजी ओवरऑल रिक्वेस्ट अशी आसा की कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन कितें प्रिवेंटीव मेजर्स जे आसा ते घेवचे, कारण आमची ही लोकॅलिटी सगळी भुरगीं आसता जावं बीपी आसता. सो फुडें कितें इन्सिडंट घडचो न्ही, सो तेंचे कितें जे मेजर्स आसा ते घेवचे अशी सगळ्यांची हांगा एक विनंती आसा आमच्या रेजिडेंट्सांची. इन्सिडंट जालो तो गोवा रेडो हांगा रस्त्यार पावलो. कोविडाच्या टायमार आमी पळयलें की जंगला भितरल्यान रस्त्यार येताले कारण लोक नाशिल्ले. पूण आतां लोकवस्ती चालू आसतना सगळे लोक आसतना सुद्दां हें पावलें. तेजे खातीर म्हजी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन तरी मागणी आसा की ताणें बेगोबेग ह्या गवेरेड्यांचेर म्हणजे कुंपण बी घालून तांकां अडवपाचो यत्न करचो. 8 दीस जाले हेजे पयलीं हांगा एक गोवरेडो येयलो आमच्या फाटल्यान घरा फाटल्यान. तेन्ना आमी फॉरेस्टाक आमी हेका पंचायतीन कळयल्लें सरपंचाक करूया म्हणपाक लागले. मागीर परत जाग ना, मागीर परत काल हांगा देवळाडे कडेन गोवरेडो येयलो. ते सासुरांनी आमकां सांगलें हेजेर घातलें, मोबायलाचेर घातलें. मागीर अचानक मागीर ताका आतां अर्जंट ताका लेटर कर सांगलां आमी. तेजेर फॉरेस्टान तेजेर दखल घेवची. ह्या भुरग्या बाळांक लागून आमी खूब ह्या टेन्शन आसा. मुखार दिसलो ताका पळयतकच वयर दिसपाचो एकलो येतो. आनी टायमींग असो की स्कुला बिला सुटपाचो टायमींग तो, तरी रस्त्यार रश नाशिल्ली म्हणून माणसुकी आनी प्रिकॉशन कितें तरी घेवपा पडटलें कित्याक अशें बरो व्हडलो आसलो व्हडलो आशिल्लो म्हणजे नॉर्मल येते व्हडल्यो गाडयां परस डबल हायटीचो. आनी लोकांक तितलें समजुना तें म्हणल्यार म्हाका अशें हांव पळोवपाक गेलें म्हणल्यार गायो काळ्यो भोंवता, म्हाका लक्ष म्हणल्यार तो हायटूच इतली डबल आशिल्ली म्हणल्यार पयल्यारूच बरें दिसपाचें. जाली 2-4 वर्सां जाली आमच्या हळण, इब्रामपूर, हसापूर ह्या भागात गवेरेडे चालूच आहा. लोकांची शेती खूप नुकसाण जाता. जे भात जाल्या उपरांत मागीर परत दुसरे पीक म्हणजे शेंगदाणे, हळसाणे तशेंच मिरसांगे बी जे कोण लोक लाय ते आता खूप प्रमाणात कमी जाला. कित्याक तर ते गवेरेडे येता आणि गवेरेड्यां खातीर खूप नुकसाण जाता. ते जो तिरायेचो ह्या पाणी सोडलेलो तिरायेचो कॅनल हा, त्या कॅनलान ते उदक पिवन म्हणून येता आणि ते परत भितन पडटा. ते भितन पडल्या उपरांत तेचेरूय पण न्यूज बी खूप व्हायरल जाता. पूण इतले न्यूज व्हायरल जावन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आमच्या त्या सायडीन अजून काय पावोंक ना. लोकांची अजून जागृताय ना. लोक गवेरेड्यांक भिवन शेतां बंद करता, शेतां करिना. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, संदीप कामुलकर, गौतमी गांवकर आणि सानिका नागवेकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे वांगडा तांचे मंत्रिमंडळ वांगडी सुभाष शिरोडकार आणि सुभाष फळदेसाय तशेंच आमदार आंतोन वाज हांणी रेल्वे अर्थसंकल्प तशेंच सर्वसाधारण अर्थसंकल्प आनी ताचेर राज्याचेर जावपी परिणाम हाचेर भासाभास केली. रेल्वे अर्थसंकल्पाक लागून राज्यांतल्या येरादारी मळाक मजत जातली आणि रस्त्या वयलो दाब उणो जातलो अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. राज्याचे उदरगतीक मजत जातली अशें तांकां दिसता. त्या अर्थसंकल्पाच्या विविध आंगाचेर मुख्यमंत्र्यान उलोवप केलें. सातत्यात हे सरकार 4 पिलराचेर उलयता. गरीब, युवा, महिला, युवा शक्ती, नारी शक्ती, किसान शक्ती आनी गरीब कल्याण हे बजेटूय बी ताजेरूच फोकस आसा ह्या 4 पिलराचेर. जशें आमी म्हणटा की युवा शक्ती, किसान शक्ती, गरीब कल्याण आनी नारी शक्ती हाजेर आसा. हाजेर मेजर रिलीफ जो सगळ्यात व्हडलो जो दिलो विच इज 12 लाख रुपया हाजेर इन्कम टॅक्स नासतलो टील 12 लाख रुपीज. म्हणजे मिडल क्लास आनी सॅलरीड लोकां खातीर खूब व्हडलो रिलीफ हो केंद्रांतल्यान दिला. त्या खातीर गोंय सरकारच्या वतीन, गोंयच्या लोकांच्या वतीन हांव खूब खूब अभिनंदन करता. टॅक्स अजुनूय बी म्हणजे इन्कम टॅक्साचें नवीन बील इंट्रोड्यूस करपाचें आसा. तितूर करून खूब मोठ्या प्रमाणात TDS आनी TCS हे प्रोसेसा खातीरय बी रॅशनलायज जातलें हाजी आमकां आस्त आसा. हे सगळें पळयता आसतना आमी पळयता की टोटल बजेटांतलो फोकस वो एक्सपांडींग द क्रेडीट गॅरंटी फॉर द MSME
इट इज अ बिग बूस्ट फॉर द स्मॉल बिजनेसमॅन इन द स्टेट ऑफ गोवा हे म्हणपाक कांयच हरकत ना, विच विल एनकरेज द लोकल एंटरप्रिनर्स, हेल्प द स्टार्टअप ग्रो एंड क्रिएट द न्यू जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज इन द स्टेट ऑफ गोवा हाजो म्हाका विश्वास आसा. ह्या बजेटात डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर भर दिला. आमकां डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर खूब मोठ्या प्रमाणात देशात क्रिएट करपाक जाय, ताजेर खूब मोठ्या प्रमाणात भर दिल्लो आसा. स्कील डेव्हलपमेंटाचेर खूब मोठो भर हातूंतल्या ह्या बजेटाचेर आसा. रॅपीड टॅक्नॉलॉजी जी आसा पळय, एडवान्समेंट कशा पद्दतीन जावची ताजोरूय भर हेजेर ह्या बजेटात दिल्लो आसा. गोंयचो यूथ हो कॉम्पिटिटीव आनी ग्लोबल इकॉनॉमीत वयचो म्हणून ह्या हातूंतल्यान खूब मोठो बेनिफिट्स हो आमी गोंय सरकारा खातीर हातूंतल्यान घेवपाक शकतले. ह्या बजेटात 25,000 crores ऑफ रुपीज मरीटायम डेव्हलपमेंट फंड्स हातूंतल्यान जो घेतला, वीच वील बूस्ट द गोवा. आमी पळयतात बींग अ कोस्टल स्टेट, आमी इवन दो फिशरमॅन सेक्टर आसतलो, शिपींग सेक्टर आसतलो किंवा न्यू इकॉनॉमीक ऑपॉर्च्युनिटीज ज्यो आसा पळय न्ही, हातूंतल्यान गोंयाक ऑलरेडी क्रिएट जातली हाजो आमकां विश्वास आसा. मागीर मार्मागोवा पोर्ट आसूं किंवा हातूंतल्यानूय नवीन ऑपॉर्च्युनिटीज ज्यो आसा पळय न्ही, हे हातूंतल्यान जातले. आमी पळयता की थंयसर क्रिएट जावपी इन्फ्रास्ट्रक्चर रिगार्डींग द पोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर किंवा टुरिजम इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आमी MPT तयार करता, ताजो खूब व्हडलो फायदो हो गोंयाक जातलो. मुख्यमंत्र्यान राज्यातल्या इन्फ्रा उदरगती विशीं उलयतना ह्या विशयाचेर रस्तो येरादारी मंत्र्याचे उपकार मानले. धन्यवाद देता हूँ श्री नितिन गडकरी जी का, हमेशा के लिए गोवा को सपोर्टिव रहे हैं. गोवा के नेशनल हाईवे कनेक्टिविटी में उनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्होंने इस बार भी इस बजट में हमारा बाकी रेस्ट ऑल द नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट उन्होंने सैंक्शन किए. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस आणि मुझैफ शेख. पारसे पेंडे वाठारात एका घराक उजो लागलो. या उज्याच्या रेवाड्यात घरातल्या सामनांचो लासून गोबोर जालो, तशेंच घराचेय लुकसाण जाले. पळयात पुराय बातमी. मंगळारा सकाळी 10 वरांच्या सुमाराक पारशा एका घरान शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान उजो लागलो. या उज्यांत घराचे तशेंच घरातल्या वस्तूंचे बरेच लुकसाण जाला. उजो पालोवपी दळ घडणूक थळार धाव घेता म्हळ्यार पुराय घर उज्याच्या रेवाड्यांत सापडले. सुदैवान कोणाक दुखापत जाल्ल्याची माहिती ना. आयज सकाळी 10 वरांचेर आमच्या चोंचा कान्नाय गोड्यार सडनली एक इन्सिडंट घडलो की शॉर्ट सर्किटाक लागून कित्याक लागून तें खबर ना, पूण लॉक केल्लेले तेणी म्हणजे विंडो कान्नाय आनी प्रतीक कान्नाय ह्या घराचे. तशीच ती भितून घरान ही आसली, जाणटेली आसली आनी जाणटेली आसली घरान. आनी सडनली तो सायडीच्या रुमान न्हिदलेलो. ताका हें जाल्या उपरांत हे वयता पालोवपाक वयता जाल्यार चान्स ना, लॉक केल्लेले आसलेले आनी तो नासलो घरा कडेन. की डायरेक्ट वयर वाशांक आग लागून सबन घराचे अर्दे ऑलमोस्ट हे जाल्लेले. तितल्यान सडनली आमी हेका कॉल केलो, आमचो कॉल येयलो की अशें अशें हें जालें म्हणून. तेन्ना इमिडियटली फायराक कॉल केलो आनी तेंच्यांनी तेच्या पयलीं गेले. इमिडियटली जाता तितले बेगीन ते पावले. तेच्या पयलीं आमचो एक लोकल सुद्दां एक फायर ब्रिगेडांतलो आमचो एक ड्युटेर वयतालो, ताका कळ्या बरोबर तो सुद्दां ऑन द स्पॉट ह्या स्पॉटार पावून तेणी हेल्प केली. आनी तशेंच पंप बिलां इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचे आमचे जे लायनमॅन आसले ते स्पॉटार ऑन द स्पॉट पावले. आनी आतां हे पयले जाल्यार हाफ ऑलमोस्ट त्या घराचे हे ऑलमोस्ट अर्दे हे जावन गेल्ले. तेंच्यांनी अर्दे हाफ सेफ केल्ले. तेंचे कितें कितें सामान आसलें भितून रुमान हे पळयता जाल्यार कांय तशें हे उरोंक ना. भितून सगळें ऑलमोस्ट मेळ जावन गेल्लेले आसले. तरी आनी वाईट घटना घडल्या की आमचे प्रतीक कान्नाय तेजे भुरगो तेंच्या घरात उजो लागलो. आतां उज्याचो कॉज कितें तो फायर ब्रिगेड फायंड आवट करता, पूण तांकां ऑलरेडी सांगलेलें आहा की तेंच्यांनी सगळो जे लॉसीस जाले ते एक पंचनामो रेडी करचो म्हणून, जेणे करून मामलेदाराक रिपोर्ट दिवन गव्हर्मेंट लेवलाचेर तांकां कितें मदत मेळटली ते प्रोसेस ते स्टार्ट जातले. पूण आतां मीन वायल तेंचे जे घर जे तुमी पळयलात जाल्यार कंप्लिटली लॉस जाला आनी वयले वाशे जावं नळे सगळे ओपन म्हणजे काबार जाल्ले आहात आनी बेगिनात बेगीन तांकां रिपेर करपाची गरज आसा. ताका लागून ऑलरेडी आमच्या टिमीक आमी सांगलां फाल्यांच्या फाल्यां कामूय स्टार्ट जातलें. आमी आमच्या ओन पोस्टाचेर ते एंटायर जे लॉस जाला ते रिपेर करून तांकां इमिजिएटली विदीन 3-4 दिसां भितर रिपेर करून दितले, जेणे करून तांकां परत रावपाक हांगासर बरे भशेन मेळटले. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, समरिता खणगांवकार आणि ओमकार देशप्रभू.
बेतोडा पोरणे इस्कॉलाची सामकी अवतिकाय जाल्या. हे इस्कॉल मातये बरोवन करचे म्हणून थळावे सुमार 2.5 वर्सां जाली पंचायत, आमदार आनी मंत्र्यांची दारां झरयतात. पूण फकत पोकी आश्वासनां मेळिल्ल्यान बेतोडकार तिडकल्यात. पळयात पुराय बातमी. बेतोडच्या थळाव्यांनी दिल्ले माहिती प्रमाण सरकारान बेतोड्या नवी शाळा इमारत बांधली. पोरण्या शाळेच्या कुशीकच. पूण खेळा मैदान नाशिल्ल्यान भुरग्यांचे बरेच हाल जाता. पोरणी शाळेची इमारत मोडून उडोवपा खातीर थळाव्यांनी साबार गाराणे सरकाराक घातले. तरी अधिकाऱ्यांनी कानार केस ओडिल्ल्यान लोक बेजारल्यात. ह्या इमारतीत अनैतीक गजाली घडल्यार जबाबदार कोण धरप? थळाव्यांचो सरकाराक प्रस्न. पयलीं अशेंच पेंडींग सांडलेले आसात. ते नवीन इस्कॉल जाले ते पयलीं भुरग्यांक खेळपाचो ग्रावंड आशिल्लो आनी त्या ग्रावंडाचेर नवीन इस्कॉल जाले नंतर भुरग्यांक इस्कॉलाची सोय जाली. पूण ग्रावंड करतलो जाल्यार हे डेमोलिश करून तेंच्यांनी हांगा ग्रावंड करपाची हे सोय केली ना भुरग्यांक. आनी ह्या जाग्यार हे मोडकळी शेल्ले जे पळय इस्कॉल आसा ते इतल्या डेंजरस पोजिशनान आसा की ते पळोवन सुद्दां अशे परिस्थितीन दिसता की ते केन्ना जाता तितले बेगिनात बेगीन मोडूं जाय. पूण ह्या इस्कॉला खातीर आमी सरपंचा कडेन, आमदारा कडेन, मंत्र्या कडेन सगळ्या कडेन पंचायतीन मागणी केली. मागणी करून सुद्दां आमकां आश्वासनां अशीं मेळटा की तेका फक्त फुडले प्रोसेस आमचे चालू आसा. अशी जवळ जवळ 2 ते 2.5 वर्सां जालीं हेजेरूच आमचे मागणेचे हेजेर चालू आसा. पूण आमकां फक्त पंचायतींतल्यान आश्वासनां फक्त हे डेमोलिश आतां करताले मागीर करताले इतलेंच सांगता. पूण तेजेर अजून मेरेन कांय जालें ना. हे आतां अशें जे पळय स्कूल आसा ते भुरग्यां खातीर धोकादायक इतलें आसा. आनी धोकादायक भुरग्यांकूच न्ही तर अशा जाग्यार ही सगळी स्कुलाची जी पळय दारां जनेलां ओपन आसा अशा जाग्यार कसली गजाल घडटली हे आमी ग्रामस्थ सांगूंक शकना. आनी जेन्ना हांगासर कितें जर तर गजाल घडली जाल्यार हेका जबाबदार कोण आसतलो हेचेरूय बी आमच्या शिक्षण खात्यान चवकशी करून तेणी तरी प्रपोजल फुडें धाडूं जाय आशिल्लें. स्कुलाचे हेडमास्टरान म्हूण ग्रामस्थ आमी फुडें सरता म्हूण आमचे त्या पद्दतीन पंचायतीन वचून मांडूंक जाय आशिल्लें. तरी आसतना आमी ग्रामस्थ जवळ जवळ 2-2.5 वर्सां जालीं ह्या स्कुला खातीर काटकसर पर्यंत तेंचे कडेन कळकळीची विनंती करता की हे जाता तितल्या बेगिनात बेगीन इस्कॉल डेमोलिश करून ह्या भुरग्यांक हांगासर बऱ्या पैकी सुशेज असो ग्रावंड करून दिवचो आनी ही वायट गजाल घडपा सारकी जी पळय गोश्ट आसा ती काबार करची अशें आमकां मना पासून दिसता ग्रामस्थ येना ते. सो केन्नाय पडपाक शकता केन्नाय पडपाक शकता. तुमीच पळोवंक शकता ही बिल्डिंगेची अवस्था कितें न्ही आनी हांगासर ही परिस्थिती पळयत जाल्यार बुजबंगलो कसो आमी तुमकां ऑर्डर म्हटलें तशें पळय भायल्यान सगळें ओपन आसा. हे पळय वयर स्ट्रक्चर मोडलेलें आसा पळय हांगा कसले अनैतीक सुद्दां धंदे चलोवंक शकता कळ्ळें न्ही. ही परिस्थिती पळयल्या आनी कोण जर तर एखादी कोणें कितें करून मर्डर बिर्डर जर तर हांगा घडली ही पळय हांगासर झाडां पळय कशी येयला ती सगळी सामकी बुजबंगला कसो जाला हांगासर. आमी सरकारा कडेन प्रत्येक फावटी मागलेले आहा पंचायतीन तर प्रत्येक ग्रामसभे आमी हो इश्यू हाडटा पूण ते कांयच फुडें सरना. आतां बेगीच्या बेगीन सरकारा कडेन मागता, शिक्षण खात्या कडेन तशें मागता की हांगासर बेगीच्या बेगीन भुरग्यांक सामको एक बरो ग्रावंड करून दिवचो म्हणून. हांगा ग्रावंड ना स्कुलाचो? ना स्कुलाचो ग्रावंड आशिल्ले त्या जाग्यार तेंच्यांनी नवी बिल्डींग बांदले. भुरग्यांक सामकी बरी बिल्डींग बांदून दिली. स्पोर्ट्स एक्टिविटी खंय जाता आतां? स्पोर्ट्स एक्टिविटी हांगासरल्यान 1 किलोमिटर पयस भुरगीं चलत वयता आनी चलत येता. ह्या इस्कॉलाची परिस्थिती खरी कितें आसा ती आमी शिक्षण खात्या कडेन पंचायती कडेन वारंवार तेजी हे करून सुद्दां तेजेर कांय वेळाचेर MLA सुद्दां पळोवन हांगासर गेला. अशे इतले व्यक्तींनी पळयल्यात, सगळे इंजिनियर पळयल्यात. फक्त आमकां आश्वासनां मेळटात 2 म्हयन्यांनी फुडल्या वर्सा अशें करून हे मोडुया आनी सगळ्यांक ती वेवस्थीत ग्रावंड जावन बरे तरेन कोणाचें कांयच वायट घडनासतना ही बिल्डींग आमी हांगासरले तळ करचो अशें ते सांगतात पूण तेजेर कांयच अजून जायना. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समरिता खणगांवकार आनी सानिका नागवेकर. परतून घेवे एक वेवसायीक विसव. हवामान खात्यान दोनूय मालांनी मुखेलपणान मळब नितळ उरपाचो अदमास उक्तायिल्ल्यान बुधवारा गोंयांत आनीक एक सुखद दीस जातलो. तापमान स्थिर उरतले. गोंयांत फांतोडेर उतर ते मध्यम धुके येवपाचो अदमास आसा. तशेंच धुक्याची परिस्थिती आसा. दिसाचें तापमान सुमार 33 डिग्री सेल्सियस मेरेन पावपाची शक्यताय आसा जाल्यार रातचें तापमान 21 डिग्री सेल्सियस आसतलें. येता ते काळात तापमानात व्हड प्रमाणात बदल जावपाची शक्यताय ना. हवामान खात्याचो अदमास. बुधवारा सुके हवामान. फांतोडेर धुके पडपाची शक्यताय. फांतोडच्या धुक्या उपरांत मळब नितळ जावपाची शक्यताय. हवामानाची शिटकावणी ना. तापमान स्थिर उरतले. बुधवारचे तापमान 33 डिग्री सेल्सियस आनी 21 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365.
गोवा 365 शाळेच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्याच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.